येवकार सगळ्यांना आमी आसा सद्या विल्यण हांगा आनी तुमी पळोवपाक शकता आमच्या फाटल्यान एक बस स्टॉप आसा. ती बस स्टॉपाची दुर्दशा कितें जाल्या ती तुमी पळोवपाक शकता. हो बस स्टॉप म्हणपातून हेजी सगळी आख्खी झाडां जावं मोडपाक पावलेलो आसा. जावं हेजे पंचायत कितें एक्शन घेता ना जाल्यार कन्सर्न डिपार्टमेंट कितें एक्शन घेता. आतां हो कितली वर्सां जालो हांगा हो बस स्टॉप आसा पूण कोणूच कांय निवळ करना कांय ना. लोकांचें अशें म्हणणें कितें आसा हांगा बस स्टॉप निवळ करना म्हणटकीर लोक दुसरे कडेन खंय अशें झाडां मुळां आनी खंय अशें बशी रावता. पावस येयलो वत येयलें जाल्यार झाडां मुळां रावता म्हणून अशें लोकांचें म्हणणें आसा. लोकांचें डिमांड आसा की बेगीनच्या बेगीन हो बस स्टॉप मातसो निवळ करचो किंवा मोडपा पावलो जाल्यार तोय मातसो तेजेर कितें तरी उपाय करून बेगीनच्या बेगीन बांदून दिवचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा. पळोवपाक शकता की दोनी वटेच्यान सामको हे सायडीच्यान ते सायडीच्यान दोनी सायडीच्यान सामकी झाडां जालेलीं आसा. कांयच म्हळ्यार कांयच कोण भितर वचपाक शकना कांय ना आनी सामको एकदम सामको वायट परिस्थितीन आसा. म्हणून सो पंचायतीन हेजेर कांय इनिशिएट घेतलें ना. आतां डिपार्टमेंटान हेजेर मातशी इनिशिएट घेवपाची गरज आसा. पंचायतीन हेतून लक्ष घालपाचें आसा. लोक हांगा येता पावसां वता म्हणटकीर हे पळय ह्या झाडां कडेन रावता बशी कशें. मागता की कोणी कन्सर्न डिपार्टमेंट जावं पंचायत कोण आसा तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन हेजेर कितें तरी लक्ष घालचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.